ऑनरेबल मिनिस्टरान आतांच म्हटलां की फावंडेशन स्टोन तेंच्यांनी खंयच घालूंक ना जाल्यार म्हाजो इतलोच प्रश्न आहा जेन्ना फावंडेशन स्टोन जेन्ना काम सुरवात केला तेन्ना तुमचे आनी तुमच्या ऑफिसरांनी कसो थंय फावंडेशन स्टोन घेतला आपल्या बर्थडे दिसा ऑफिसर जर आपल्या बर्थडेक जर फावंडेशन स्टोन घालूंक दिता म्हाका दिसता तुका काय म्हायती नासतली सो मातशी व्हेरीफाय कर तेंच्यांनी इन्क्वायरी बसय सोमतीत ना ऑफिसर त्यांच्या बर्थडेक ते फावंडेशन स्टोन ह्याच सबस्टेशनाचे घालता जे 8-8.5 कोटीचे म्हणटा तूं ते सांगता ताचे बरोबर आसा फावंडेशन स्टोन आमी घालना फावंडेशन स्टोन आमी म्हापशा प्रॅक्टिकल पड्डो ओडून केलो फावंडेशन स्टोन असो करूं ना आनी बाब आमचे डेप्युटी स्पीकर ताका फंक्शनां आशिल्ले पूण आतां जो आमचें इनॉग्रेशन करपाक जाय हांव जिताकूय रिक्वेस्ट करता बेगीन तें कंप्लीट करुया आमी हेंय फावंडेशन म्हाजो प्रश्न इतलोच आहा थंय ऑफिसर ना स्पीकर सर ऑफिसर तुजे थंयसर फावंडेशन हांव जाय जाल्यार फोटो दिता तुका फोटो धाडटा तुज्या स्टाफाकूय धाडला फोटो म्हाका ते क्लॅरिफिकेशन बसून घ्या आन्सर ते क्लॅरिफिकेशन ऑफिसर तुजे कशे वय फावंडेशन स्टोन घालतात थंय ते जे चारोलकर ऐकून घ्या माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुजो ऑफिसर कसो फावंडेशन स्टोन घालता आपल्या बर्थडेक म्हाका दिसता इलेक्शन उबो करून रावपाचो अशे खूब ऑफिसर कांयच कळनासतना करतात ताणें आमकां सांगलां फावंडेशन स्टोन आमी इन्क्वायरी करता आनी जर ऑफिसरान जर कितें केलां आसत वी वील ट्रान्सफर हिम त्या बद्दल प्रश्न इन्क्वायरी बसय ट्रान्सफर काडू तूं जे ऑफिसर इन्वॉल्व आहा थंयसर 2-3 जाण ऑफिसर तेंचेर इन्क्वायरी बसय पयली म्हाका एश्युरन्स दिवपाचो स्पीकर